परत एक फावट येवकार तुमकां आमचे बरोबर आसात बाणावलेचे आमदार आनी गोवा विकास पार्टीचे सुप्रिमो मिकी पाशेको. नुवें आसा आतां कॉन्टेस्ट करपाचें ठरलें. येस. व्हेरी टफ बॅटल ह्या इलेक्शनाची घडये सगळ्यांत चड उमळशीक आशिल्ली अशी बॅटल. हाव कॉन्फिडंट यू आर दॅट यू आर गेटिंग इन टू समबडी एल्सीस कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी थंय आलेशा सारके ऑलरेडी एक हेवीवेट आसा ताका तूं चॅलेंज करता. सी म्हाका सदांच उमेद आसता सो कोण सजमता बरो स्ट्रॉंग आपण लिडर म्हणून तसल्या मनशाक उडोवपाक म्हाका उमेद आसता. आनीक हांव बारीक मनशाक उडोवपाक वतना जरी तर तो सजमता 20 years ही इज बीन देर इन दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी. ह्या मतदारसंघान लोतरली आशिल्लो पयलो मतदार वर्सांक आतां नवे मतदारसंघ जाला. बरोबर. हे परजे कांय करूं ना ह्या मनशांनी 20 वर्सां. हांव म्हणटा आयज मिकीन 3.5 वर्सां जालीं मिकीन ह्या मतदारसंघान एंट्री मारल्यार आयज त्या लोकांक तरी कितें मेवता वा कितें जाता जाल्यार मिकी हे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सरलो म्हणून जाता. हेजे पयलीं कांय जावं ना. ह्या लोकांक म्हणजे तोच म्हणजे तूं एक शेतकार आहा जाल्यार शेतकार राव तुज्या भुरग्यांनी शेतकार रावपाचें. तुमच्यान आनी म्हणजे शेतकार आहा तेणी तेंच्या भुरग्यांनी इंजिनियर दोतोर व्हडले मनीस जावपाक दिवपाचें ना अशें म्हणून तें कितें करता तो आलेक्स सिकेरू तांकां कोण शेतकारांक ते 5 रुपया बीं मेळटाय बियां ते काणगां बियो दुसरी वेजिटेबलां बियो जावं तांकां कमर्शियला ते एडवर्टायज करपाक सत्री मेळटा ते लोकांक सत्री म्हणजे रस्त्यार तांकां बसयलें इंकपाक. म्हणजे ह्या गरीब लोकांक तशें धरलें चिडून ह्या सरकारान ह्या गरीब लोकांक तशें दिलें. हांव तशें करून दिना. हांव तर ह्या लोकांनी म्हाका 20 वर्सां जर निवडून हाडलें म्हणून कळ्ळें तूं ह्या लोकांक हांव ग्रेस कोता आसलों. आयज हेंचे आवय बापूयची थंय भुरगीं आसात आज शिकतालीं ती आज 20 वर्सां जालीं 20 वर्सां जालीं तिंका आमदार आसा. आज तीं भुरगीं शिकून बरी इंजिनियर दोतोर जाता आशिल्लीं. आलेशा अगेन्स्ट तुजो एकूच मुद्दो की आनीक आलेशा विशीं तूं आनीक खंयच्या मुद्द्याचेर म्हण कॅम्पेन करतलो. एकूच मुद्दो डेव्हलपमेंटाचो. डेव्हलपमेंट इज इम्पॉर्टंट फर्स्ट. म्हजो डेव्हलपमेंट कांय ना. डेव्हलपमेंट कोण मागता आयज जो मनशा कडेन पयशे बरो कुटूंब आहा ते कडेन ते डेव्हलपमेंट मागता बाबा हिंगा रस्तो जावं हिंगा पार्क जाय हिंगा आनी कितें जाय म्हणून. पूण जे गरीब लोक डेव्हलपमेंट म्हणटा ते गरीबसाण पयलीं काडपाक जाय. म्हाका दिसता ही गरीबसाण काडली म्हणटा हो पयलीं डेव्हलपमेंट आसपाचो. गरीब लोक आसा ह्या थोड्या मतदारसंघांनी थोड्या विलेजींनी गरीब लोक आहा तांकां हाती दोन वयर काडपाक गरज आसा. तांकां तशें चिडून धरपा न्हू. जो काँग्रेस एशको हात दाखयता म्हणजे गरीब लोकांक थिंगा रावय म्हणटाय. गरीब लोकांक वयर सरना हो हात दाखयता तो हात तो गरीब लोक तुमी रावय. त्या पासत गरीब लोकांक म्हणटा वयर काडपाक गरज आसा. हो डेव्हलपमेंट पयलीं जावपाक जाय. आनी म्हजे पक्ष आसा तो गोवा विकास पार्टी गरीबसाण पयलीं काडटलो ना. कितलो कॉन्फिडंट आसा की आलेशा अगेन्स्ट तूं 3.5 वर्सां काम करतात. आलेशा इतली वर्सां जालो आसा. तूं कितलो कॉन्फिडंट आसा. हांव कॉन्फिडंट आसा म्हणून म्हाका विस्वास आहा परचेचेर. मुखार कितू वर्कर आहा ह्या मतदारसंघान कितलो वर्क फोर्स आहा म्हाका खबर आहा. म्हाकडे म्हजे बारा लोक कितकोन आसा आनी हांव लोकांक कितको मानता. लोकांची रिलेशनशीप म्हजी कितकोन दवरलो आहा लोकां बोलेक ती म्हाका खबर आहा. त्या लोकांक खबर आहा. देखून आयज त्या लोकांक जावं नुवें पंचायत जावं वेर्ना पंचायत जावं नागवा पंचायत जावं लोतोली पंचायत हे गांव तेजे मतदारसंघाचे आयज हे पंचायत पासून तेको नाय 5 मेंबर पासून तेको नाय. लोक म्हणटा मुखार आहा पयल्या इलेक्शनाक जेन्ना 2002 हांव बशिल्लो तेन्ना मुखार एक 5 मेंबर आसना. पूण हांवें लोकांची कार्डां जिखलीं. आयज ह्या नुवें मतदारसंघान हांवें लोकांची कार्डां जिखोन हे 5 मेंबर हे आहा ते सरपंच आसा जिल्हा मेंबर आहा तेंची कार्डां जिखलो हांवें. म्हणटूच ह्या लोकांनी म्हाका मानून घेतलो आहा. ज्या लोकां बोलेक हांवें म्हगे रिलेशनशीप दवरल्या मोग दाखयला जे पद्दतीन हांवें वावर केला लोकां परजे बोलेक गरीब परजे बोलेक आयज गरीब लोक तुजे बरोबर वावर केला आनी लोकांक त्या लोकांक खबर आहा. मिकी म्हणटात की मिकीन पार्टी काडला काँग्रेसीक डॅमेज करपा खातीर. मिकीचो मेन इंटेन्शन एक तर आपूण एक नुवें आसान येतलो आनी एक कोण आमदार हाडटलो आनी उरिल्ल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर काँग्रेसीक डॅमेज करतलो. ह्या एकाच इंटेन्शनान तुवें पार्टी काडल्या. ह्या इंटेन्शनान पार्टी काडना. हांव बेजिकली म्हाका काँग्रेसाक तांकां दिवपा नाका. ह्या काँग्रेसान 7 वर्सां पयलीं हांवें काँग्रेसाक पावरां हाडले. BJP सरकार उडयलो. काँग्रेस पक्षाक हांवें सामील जालो. काँग्रेस सरकाराक तांकां दिलो 7 वर्सां जालीं 2005 ते आयज पासून काँग्रेस सरकार चलता. तुमी म्हाका सांगा गोंया मदें आयज कितें चेंजीस जाला. ह्या सरकारान कितें चेंजीस केला. कांय करूं ना. कोणाक कांय करूं ना. गरीब परजे कांय करूं ना. कांय करूं शेकोच ना. आयज आमी 50 वर्सां समोर लिबरेशन जाल्यार
मॅक्झिमम वर्सां गोंयांत राज चलयलां काँग्रेसान जाल्यार तुमी म्हाका सांगा गोंयचे परिचय सांगूंक जाय म्हाका ह्या सरकारान काँग्रेस पक्षान गोंयांत कितें सुदरप केलें खंयची गरीब परिचय वयर काडली आमचें ट्रेडिशन कल्चर आसा खंयच्यान तें सांबाळून दवरलें. तुजो मेन जो अजेंडा आसा तो उरतलो काँग्रेसीक उडोवपाचो. काँग्रेस सरकार आहा म्हणजे उडोवपाक गरज आहा. आनीक म्हाका ह्या पार्टीक त्या पार्टीक एक्सेप्ट जे रिजनल आउटफिट आहा ताका म्हजो सामील आसतलो जे आमची गरीब आमची गोंयकारांची विशय एमजीपी सोडले आनी कोण उरले UGDP आहा ते घालता कॅन्डिडेट घालता पक्ष आसा न्हू पक्ष आसा म्हणटा हांवें सगळ्यांक उलो मारला कोण रिजनल पार्टी आसा ताका तेणी आमकां सामील जावचें बाबा एक बरो सरकार दिया ट्रान्सपरंट सरकार दिया गोंयचे परिचय म्हाका तुका गोंयचे परिचय दिसची पडटा. बीजेपी बरोबर ना कसो आसता शकता आयज तरी आमी म्हणटा हांगासर सगळे जाण म्हणटा तुज्या आनी बीजेपीच्या भितरल्यान सेटिंग जालो म्हणून चोय उलयतले जायते उलयतले ह्योच गोश्टी हाल काँग्रेस अशें म्हणटलो कित्याक काँग्रेसा म्हणजे कितें मत तसो आहा हाल काँग्रेस म्हणटले बाबा मिकी पक्ष घेवन येयलो तो बीजेपी सपोर्ट करपा म्हण हांव बीजेपी सपोर्ट करपा 2-5 कॅन्डिडेट घालून फुडें चलना हांव 40 कॅन्डिडेट घालतलो गोळे हिंगा तिंगा 2 उणे जायत म्हाजे पूण म्हाका सरकार आमची गोंयचे परिचय गोंय सरकार दिवपा जाय गोंयकारांक सरकार दिवपा जाय बरो सरकार दिवपा जाय ट्रान्सपरंट सरकार दिवपा जाय. फाल्यां समजा मिकी किंगमेकर जालो आनी मिकी मुखार पर्याय आसा की दिगंबर कामतीक मुख्यमंत्री करपाचो नाल्यार मनोहर पर्रीकाराक मुख्यमंत्री करपाचो मिकी कोणा वयच्यान वतलो हें हांव चिंतिना आतां सद्याक हांव जेन्ना तुकाच मुख्यमंत्री जावपा जाय ना म्हाका मुखेलमंत्री जावपा नाका आय एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दॅट चेअर एट ऑल आय एम नॉट ऑफ पावर हंग्री कळ्ळें तुका म्हाका मुखेलमंत्री नाका म्हाका दिसता म्हज्या पक्षाक आनीकूय बरे शिक्षक मनीस आय बरे मनीस आय तांकां तरी म्हज्यान दिवपा जाता. फाल्यां प्रसंग पडल्यार तूं सीएम जायनासतना तुगे पक्षांतल्या एका शिकिल्ल्या मनशाक सीएम करतलो. येस तितून कितें आहा तर म्हाका दिसलें बाबा हो मनीस बरो म्हज्या पक्षांतलो हो हाल्या गोंयच्या परदाक गोंय सरकार सांबाळपाक शकतलो बरो मनीस म्हणून दिवपाक कितें आहा तर हांव म्हणना म्हाका तें कदेल जाय म्हणून म्हाका नाका म्हाका सीएम जावपाक जाय म्हणून सरकार गोंय चलोवपाक आज सरकार चलयतना हांव गोंयचे परिचय घेवन चलयतलो ट्रान्सपरंट तुका म्हाका परिचय दिसती पडटा असो सरकार दितलो. सालसेती भितर कितली कॅन्डिडेट आनी कोण कोण सालसेत सी आतां म्हाका कडेन एक गांवांत 3-4 एप्लिकेशन येयलो आहा लायक आमचे काणकोण मतदारसंघान 7 जाण कॅन्डिडेट येयले म्हाजेशी कळ्ळें तुका पूण म्हाका हांवें तांकां सांगलें बाबा तुमी 7 जाण एकठांय रावा तुमी डिसिजन कोणाक काडचो सी हे भाशेन जायते मतदारसंघान येयल्या पूण आतां जे जाग्यांनी म्हज्या मतदारसंघात तेंकून आसा तितूंतले बाणावले म्हणजे कायतान दिसिल्लो काय आमी ताका बरे लोक मोगान कायतू म्हणून वळखता ओके कोर्ताली आमचे जिल्हा मेंबर आसा ते अनुप धाडलेले आमी बायनेली रोड्रिगीस नुया म्हजी जालो बरोबर कुर्तोरी दोमणी गांवकार हे म्हज्या मतदारसंघान म्हजी बारा आसा ते नावेली आवेरतान फुरतात मडगांव म्हाका म्हजी 2-3 आहा म्हजी येयल्या म्हाजी ओपन करुना कितें जाता म्हाका जेन्ना 2-3 जाण इन्स्पिरेशन कॅन्डिडेट आसा तांकां आपूण बसून सांगपा बाबा कितें करपा सोदता तुमी बरें करपा सोदता जाल्यार तुमी एकठांय जावन करपाचें एकल्यान करपाचें हिंगा ट्रायंगल तसले फायट करूं नाका तुमी इलेक्शनाक लडोवपाक जाय म्हणून लडू नाका कोणाक फायदो बसोवपाक जाय म्हूण करूं नाका आमचे नुवें कॉन्स्टिट्युन्सी सांगता तुका नुवें मतदारसंघान गेल ते पार्टी कॅन्डिडेट बसयला अलेक्स सिकेरान आनी इतले 20 वर्सां टच करून येयला गेल ते पार्टी पॉसिबली दौरादा बसयलो वत होडपाक ओके नुव्यांतली वत थोडी वत होडली तो जिखून येयलो आतां गेल ते पार्टी तेजे पयलें तशें केलां हे पावटी कोणाकूय जाल्यार आठवतो फाटल्या देरांतल्यान पूण गेले ते पार्टी कितें जालें जे मनीस कॅन्डिडेट बसलोले अलेक्स सिकेराचेर हे तेच मनीस आयज तेज प्लॅटफॉर्माचेर भोंवता म्हणटून तेंचे बरा लोक आशिल्लो दुस्मान जालोलो अलेक्स सिकेरा कडेन अलेक्स सिकेराच्या वकरांक दुस्मान जालोले ते दुस्मान उरले पूण हे जे कॅन्डिडेट बसलोले ते पावले तेजे बरोबर कितें करतलो फातोर्डा सीट हांव वतलो ही पार्टी हांव कॅन्डिडेट घालता मुगे कॅन्डिडेट घालतलो सपोर्ट करपाक अशी गोश्ट ना हिंगा ना सपोर्ट करपाक हांव मुगे कॅन्डिडेट घालता अजून ठरलो ना कोण कॅन्डिडेट आहा 2-3 आहा एप्लिकेशन म्हजी येयला आहा पूण हांवें सांगलें बाबा तुमी एकठांय जावा वेळली कुंकळी कितें जाला वेळली कुंकळी मग आपूण कॅन्डिडेट आहा अजून डिक्लेरेशन करपाची डिक्लेर करपाक देरा तुका सांगलें तशें
मुकोडे थोडे आमचे रिजनल पार्टी आसा ते म्हजे येयले बाबा आमकां एक हो सीट दी तो सीट दी आमी बसून डिस्कस करपाक वेळ आहा आयज सन दोन म्हयने उरले आहा इलेक्शनाक पूण टायम आहा जे मतदारसंघान आमचे सोशल वर्क करपी आसा इन्स्पिरेशन कॅन्डिडेट आहा ते बसपी म्हणून आसा तेंचे हें आसा बाबा कितें वावर करूं आमी निवडून येवन वावर करुया म्हणून तसले मनीस फुडें चल्लो आहा पूण म्हाका डिसिजन घेवपाक जाय जेन्ना डिसिजन घेता तेन्ना दुसरे मनीस ते सांगता रिजनल अलायन्साचेर दृश्टींतल्यान पळयता ना आय एम नॉट अ सेल्फीश सी जेन्ना म्हजी सांगाताक आनीकूय म्हजे भाशेनूच आनीकूय रिजनल पार्टी आसा ताकाय म्हाका ऑप्शन दिवपाक जाय ताकाय एक चान्स दिवपाक जाय आमचो मुद्दो कसो आहा कितें करून करया कशें करया ताकाय दिवपाक जाय एट दीस मोमेंट तुजे कडेन कितले कॅन्डिडेट आहात एट दीस पॉयंट ऑफ टायम येस अराउंड 33 कॅन्डिडेट रेडी आसा म्हाका 33 कॅन्डिडेट्स रेडी आहात 7 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर उरल्या पळय, 7. नॉर्थाकूय घालतलो नॉर्थाकूय घालता तितू कितें आसा आमचे गोंय ल्हान मरे बाबा 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा एक फॅमिलीन तर आयज चाचा तितीन बसूंक लागले कळ्ळें तुका 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमचे तुमकां आज एक खानदानाक 2-3 एप्लिकेशन घाला नॉर्थाक खंयचे खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर घालतलो कॅन्डिडेट सांगा कॉन्स्टिट्युएन्सी खंयचे कालांगूट घालतलो तिवीं घालतलो आमचे पर्वरी घालतलो सालिगांव घालतलो सगळे घालतलो घालपाक हरकत ना आमचे मनीस आहा सोशल वर्कर ह्या फिल्डार आहा गेली क्रायटेरिया कितें कॅन्डिडेट सिलेक्ट करतना तो कितें नॉन करप्ट क्रिमिनल बॅकग्राऊंड नाशिल्लो अशें कितें तुवें क्रायटेरिया दवरल्या काय एक बरो कॅन्डिडेट दिसता लोक वळखता ताका घालपाचो तुवें सोदूंक जाय आमी वावर पळयतले परजे बरे त्या मनशांनी कसो वावर केलो आहा तो बरें करतले ते सदांच बरो नदर आसता आनी बरो नदर आसतना कितें जाता हो तर रंग तर काडो आनी हांवें कितलो सांगलो वायट म्हणून तें कळ्ळें काय ना तांकां जाय तशे भाशेन कावो आयज कितें जाला काँग्रेस पक्ष ते आयज तर तांकां तर काडीज आशिल्ले आनी तेमी आयज 7 वर्सां गोंय सरकार चलयलो तांकां दिसता गोंयांत तेणी बरें केलें म्हणून तेमी डिजल करून इलेक्शन वचपाचें गोंयचे परिचय बोली या म्हणून आमी वावर केला गोंया म्हणून तांकां गाठच ना ते रावल्या सरकार घेवन रावल्या तांकां गव्हर्मेंट मशिनरी पुलीस फोर्स सगळ्यो एजन्सी आसा यूज करपा जाय म्हणून सरकारान आसा ना ताका ते कडेन इलेक्शन झुजपा जायना पावर तेका नासतना त्या पासत तुगेले क्रायटेरिया कितें नॉन करप्ट नॉन क्रिमिनल अशें कितें आसा काय फक्त कितलो जिखपा शकता तुजी क्रायटेरिया विनेबिलिटी हांव सांगता तशें तुवें आयज बरो वावर करपी मनीस आहा तेंची ताका खबर आहा काँग्रेस कॉन्स्टिट्युन्सी तो गेलो वावर करूंक लागलो ताका हाल ताट केलो घाले क्रिमिनल केस घातली तेजेर ताका फिक्स केलो अशें तो क्रिमिनल ते when time come law will take own course but म्हजी मत कशें बरें आतां वावर करपी बरो वावर करपी परिचय कितको सांगाता दवरपी परिचय बरा कितकोन रावपी असले मनशां मेन क्रायटेरिया आसतली असली हें चिंतून आयज कितें जाता आमी हें चिंतपा जाय बाबा गोंयचे परिचय कितको वयर काडपाचे गोंयचे परिचय कितको सेफ करपाची आयज लॉ एंड ऑर्डर हिसाबा भायर पडलो त्या लोकांक आमी कितकोन सेफ्टी दिया सिक्युरिटी दिया हें गरजेचें लास्ट प्रश्न म्हणून म्हाका खरेंच सांग तू कितली सीट टार्गेट करता कितली सीट निवडून हाडपा टार्गेट करता ते मॅजीक नंबर आहा 21 आतां 33 हांव 40 पावतलो हांव लोकांचेर विस्वास धरून गोंयचे पयजेचेर विस्वास धरून 40 कॉन्स्टिट्युन्सी लढतलो म्हणजे म्हाका लोकांचेर विस्वास आहा गोंयचे पयजेचेर विस्वास आहा जरी तर ह्या सरकारान 10 वर्सां मंत्रिमंडळ आशिल्लो 7 वर्सांक म्हजेर एक करप्शन केस ना पर्सनल म्हाका जाय त्या काँग्रेसान त्रास केले आनी कोणें करूं ना काँग्रेसान पर्सनल जाय त्रास केले परिचय खबर आहा पूण आयज तुजे राहते सगळी क्रिमिनल केसी तू पॉलिटिकल म्हणटा पॉलिटिकल आनीक आयज 7 वर्सां मंत्रिमंडळ आसतना एक करप्शन म्हजे केस ना कोण ना म्हजी एक फायल मंत्रिमंडळ आसतना हांवें हुंच्यान घुसपायली कोणाक नागयलो कोणाक लुटलो कितें फायलीचेर हांव आयज म्हाका दिसता 10 वर्सां 7 वर्सांक हांवें एडमिनिस्ट्रेशन गोंयच्या सरकारान चलयलां कोणें चलोवना देखून 12-13 कितली जिखपा शकता हांव ह्या लोकांचे परिचयचे विस्वास कितली जिखपा न्हू पूण हांव सरकार घडटलो मुकोडे 22 मुकोडे MLA इलेक्शन फुडल्या इलेक्शना भितर जे सरकार येतले तातूंत भितर मिकी आसतलो सरकार आसतलो मिकी आसतलो आनी मिकीचे मनीस कॅन्डिडेट MLA आसतले आनी आमी सरकार घडटले मिकी पाशिको पक्ष आसा गोवा विकास पार्टी हो सरकार घडटलो सो ह्या हाजेर मिकीच्या ह्या कॉन्फिडन्साचेर आमी आयची मुलाखत हांगा सोंपयतात खूब म्हत्वाची अशी मुलाखत पक्ष जातकीर पयली तांची डिटेल इंटरव्यू सुप्रिमो जातकीर गोवा विकास पार्टीचे तुमी आयले इलेक्शनाचो बोवाळ चल्ला आनी ही मुलाखत दिली आमकां थँक्स लॉट इट वॉज प्लेजर टॉकिंग थँक्यू सो मच देव बरें करूं